नमस्कार. आयच्या ह्या अपडेटीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. गोंयभरच्यो घडामोडी आनी आमचे गोंयभरचे रिपोर्टर आनी तुमचे म्हऱ्यात घेवन येतात. दर दिसा गोंयांत कितें घडलां आनी ह्या दिसांनी खास करून कोविडाच्या फाटभुंयेचेर गोंयभर खंय कितली केसीस आसात, प्रशासनान कितें निर्णय घेतल्यात, खंय कितें जतनाय घेवपाची गरज आसा, हे सगळे विशय घेवन आमी तुमचे म्हऱ्यांत येतात. गोंयभरच्यान सगळे रिपोर्टर आमकां जॉयन जाल्यात. हांव सगळ्यांत पयलीं जी सुरवात करता, आमचे चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आसा आमचे बरोबर. सरकार प्रशासनाच्या पावंड्यार कितें चल्लां तें सुरवातीक जाणून घेवया आनी मागीर मुखार या. लौकीक, कितें चल्लां? प्रमोद, व्हडली अपडेट हेल्थाचे हितूंतल्यान महेश करतलो. हेल्थाचे हितूंतल्यान आहा ती म्हाजे कडेन पॉयंट जाय इतले. काल आमी जे टिचर्सांचो इश्यू घेतलेलो कोविडाक लागून, तांकां जे वर्क फ्रॉम होम केंद्राच्यान डायरेक्शन्स आहा पण गोंयांत तांकां कंपल्सरी स्कुलान आपयला. ते जाय सीएमाक विचारले. सीएमान विचारले आपल्या कडेन कितें तरी येयला ते आपूण चेक करून मागीर कमेंट करता म्हटलो. पण इन्फॉर्मेशन मेळटा ते हिसपान डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनान तांकां सीएमओक एक प्रपोजल मूव केला की एमएचे गायडलायन्स अश्यो आहा, ह्युमन रिसोर्स मिनिस्ट्रीच्यो गायडलायन्स अश्यो आहा, सो तेजेर कितें तरी डायरेक्शन दिवचें म्हणून. म्हणजे वर्क फ्रॉम होमाचे डायरेक्शन जे सर्क्युलर ऑलरेडी आहा ते विड्रॉ करपाचे डायरेक्शन आसूं शकता. म्हणजे तेजे आयज डिसिजन जालें जाल्यार सोमार पर्यंत तरी तेजेर डिसिजन जावपाक जाय. दुसरो विशय, आयज आमी पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिन्होक मेळ्ळे. तेंची सीएमा वांगडा मिटींग आसली. म्हणजे कोविडाच्या टायमार आतां जुलयान सेशनूय जावपाचें, सेशनाची तयारी सरकारान स्टार्ट केल्या. सो तितून पंचायती राज कायदो एमेंडमेंटाक येवपाचो आहा, ते पॉयंट्स आमी जाणून घेवपाचे प्रयत्न केले. जो आमकां इनपूट मेळटा ते हितून घरपट्टी जी कितलीशीच वर्सां, म्हणजे हावस टॅक्स जाका म्हणटा आमी, कितलीशीच वर्सां वाडोवंक नासली वा ती रिव्यू करूनासली, की वाडोवपाचो तो निर्णय घेतला. तो कायद्यांत दुरुस्ती येतली तेजी, ती वाडोवपाची. म्हणजे खूब जाणांनी आपली नळ्यांची घरां तेर्रास केली. म्हणजे वेगळी वेगळी कॅटेगरी आसता ताका. तेर्रासाचें घर, नळ्यांचें घर, मातयेचें घर. मागीर थोड्यांनी घराची सायज वाडयल्ली आसता रिन्युएट करून. थोडी नवीं घरां येयल्या पण ती पंचायतीच्या हितून येवना. थोडे परमिशनांचे इश्यू आसता. हे सगल्यो सर्वे करून, म्हणजे हे सगल्यांचे सर्वे करून तेंचे हेवूय वाडटले, इन्कम येवपाचे सोर्सूय वाडटलो आनी जो घरपट्टीची हावस टॅक्सचो स्लॅब आहा तोवूय वाडटलो. तेच्याच बरोबर जे कॉन्ट्रोवर्शियल फाटले म्हणजे एक 6-7 म्हयन्या पयलीं जे ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट पंचायतीक दिवपाचो अधिकार आसलो, ते मागीर बीडीओक मदीं घालून एक कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली एके सर्क्युलराची, की ते अधिकार पंचायतींतल्यान काडून बीडीओ कडेन, पंचायत डिपार्टमेंटा कडेन गेले म्हणून. ती परत ह्या कायद्यांतल्यान येता. म्हणजे ते एनजीटीच्या डायरेक्शनानुसार तेन्ना ती पंचायत डिपार्टमेंटान केल्ली. सो तेन्ना डायरेक्ट सर्क्युलर काडलेले. आतां ते कायद्याच्या स्वरुपान ते परत हाडपाक सोदता. दुसरे खुबशे कडेन आमदार एके विलेजीचो आसता, कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आसता तरी विलेजीचो आसता. मागीर तेज्यो पंचायती खूब आसता वा झेडपीचे तशेंच जाता. तांकां ते झेडपी वा एमएलए हिंकां खंयच्या आपल्या एरियेंतल्या खंयच्या ग्रामसभांनी वचून आपलें मत मांडपाचो अधिकार मेळचो, असो पॉयंट कायद्या भितर हाडटले. तांकां वोटींग रायट आसचो ना, पण तांकां मत मांडपाचो एक कायदेशीर अधिकार आसतलो आपल्या शेजारच्या पंचायती. शेजारच्या म्हणजे तेजी कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या, पण तो रावन ते दुसऱ्या विलेजींतल्या. अशे हे कायद्यान तरतुदी येवपाच्यो आहा ह्या येता त्या सेशनाक. एक लौकीक मुद्दो विचारचें दिसता की गोंयची सद्याक जर आर्थीक परिस्थिती पळयली जाल्यार जीएसटी कलेक्शन भयंकर पडलां आनी ताका लागून सरकार खंय तरी वेगवेगळे ऑप्शन्स एक्सप्लोर करता काय कितें, रेवेन्यू वाडोवपाचे, घरपट्टी हो तातूंतलोच एक विशय काय कितें? कारण ह्या टायमार त्या विशयाक हात घालपा खातीर अशें विशेश अशें कारण कांय ना. कितें हा जीएसटीच्या मळाचेर परिस्थिती गोंय सरकाराची आनीक रेवेन्यू वाडोवपा खातीरच सरकार ही नाडेपेन्नां सुरू केल्या काय कितें? ओके, जीएसटीचो मुद्दो काडलो म्हणून जीएसटीचे सांगता. जून म्हयन्याची जर ह्या वर्साची जीएसटी पळयतलो, स्टेट जीएसटी 102 कोटी, आयजीएसटी जी दुसरे कडेन म्हणजे कंझ्युमर स्टेट आसता आनी पण जीएसटी दुसरे कडेन पे जाल्लो आसता, अशी जी जीएसटी मागीर केंद्रांतल्यान परत येता ती 57 क्रोर, 57.98 म्हणजे ऑलमोस्ट 58 क्रोर्स. आनी वॅट कलेक्शन जाला 61 क्रोर मंथ ऑफ जून. मागीर ती कंपेर करपाक वचत आमी न्हू जाल्यार कंपेर न्हू आमी ते टार्गेटाक हे पळय, टार्गेट म्हणजे एवरी इयर 14% टार्गेट वाडटा आनी जे टार्गेटाक मॅच जायना तांकां सद्या कॉम्पेन्सेशन हें आहा. जंय मॅच जायना तितले कॉम्पेन्सेशन केंद्र सरकार स्टेट गव्हर्मेंटाक क्रेडीट करता. ते फाटले 6 म्हयने जावना. 6 म्हयन्याचे कॉम्पेन्सेशन सुमार 700-800 कोटी वयर उरला आसतलें. सो त्या टार्गेटाक आमी जून म्हयन्यानूच मीस जाता सुमार 54% आमी शॉर्ट पडटा. 54 काय 56% आमी शॉर्ट पडटा टार्गेटाक
जीएसटीचे टार्गेटाक. आनी जर आमी ह्या क्वॉर्टर्साचे पळयत मार्च, एप्रील आनी एप्रील, मे आनी जुनाचे पळयत जाल्यार आमी 74% डेफिसीट आहा रेव्हेन्यून. सो आतां पंचायतीचे उलोवपाक गेले जाल्यार पंचायत केन्नाच आमच्यो सेल्फ हे नासल्यो, म्हणजे तेंच्यो थोड्योच पंचायती धरल्यो, कलंगूट पंचायत, कांदोलीम पंचायत, इवन तालिगांव, मागीर सांकवाळ, ह्यो सुद्दां व्हडल्यो पंचायती आहा जंय इकॉनॉमीक एक्टिविटी खूब जाता, त्योच स्वताचे हेजेर आपले पंचायती भितर उदरगतीची कामां करपाक शकतले. बाकी सगळ्यांक आरडीए लागता, पंचायतींतल्यान फंड येवपाक जाय, पीडब्ल्यूडीन तेंच्या एरियेन कामां करपाक जाय, अशें त्यो डिपेंड आसताल्यो. जेन्ना कोविडाचे स्टार्ट जाले तेन्ना मे म्हयन्यान सुमार सीएमान ऑस्टेरिटी मेजर स्टार्ट केले, इकॉनॉमीक रिवायवल स्टार्ट केले, तेन्ना पंचायतीचो एक विशय घेतलो, म्हणजे कॉलेजीच्या प्रोफेसरांक घेवन त्यांनी स्टडी स्टार्ट केली की खंयच्यो खंयच्यो पंचायती खंयच्या फिल्डांनी काम करून स्वताच्या पांयार उबो रावपाक शकता, रेव्हेन्यू जनरेट करपाक शकता, थंयची शेती, थंयचे बिझनेसीस वयर काडून स्वता पंचायत रेव्हेन्यू उबो करपाक शकता आनी सेल्फ सस्टेनिंग जावपाक शकता. सो तेजोच हो एक भाग आसपाक जाय. पण पळोवपाक गेल्यार 94 खंय पंचायती 94 पंचायती राज कायद्याची दुरुस्ती जाली, तेजे उपरांत परत कायद्यान असले कांय अमेंडमेंट येवच नासले, म्हणजे खूब वर्सांनी हे अमेंडमेंट्स येता. आणि त्याच बरोबर ते रेव्हेन्यूच्या दृश्टीन तेजो चड विचार चल्ला. थँक्स अ लॉट लौकिक. गरज पडल्यार परत तुजी म्हऱ्या येतात. महेश गाडीवास आसा सिनियर रिपोर्टर आमचो. महेश, हेल्थाच्या लेवलाचेर कितें अपडेट आसा? प्रमोद, आम्ही पळयलें की दिसान दीस सध्या केसी वाडत चल्लेले आसा आणि एके वाटेन डेथ नंबर सध्या म्हणटा तो वाडटा, कमी असो जायना. आणि आतां ना म्हटलें नो डेथ जाल्लेले आसा. आणि गव्हर्मेंटाक सध्या गव्हर्मेंट लेवलाचेर गव्हर्मेंटान सध्या न्यू मेडिसीन घेवपाचें थारायला. सो गव्हर्मेंट आयज जी आमी हेल्थ मिनिस्टर आसले विशेष ताणें सांगलां की तेंच्यांनी सध्या 1000 हांची इंजेक्शनाची ऑर्डर केल्लेली आसा. आणि ते एक इंजेक्शन ऑलमोस्ट कॉस्टली असता ते 4500 टू नाल्यार 3000 टू 4500. सो सध्या त्यांच्याकडे 30 आसात लायफ सेव्हिंग ड्रग्सची, सध्या 30 सुद्दां. आणि एक जो बॉटल आसता इंजेक्शन तो 100 पेशंटांक पावता. सो अशें करून तेंच्यांनी दुसरी आनी एक तेंच्यांनी ऑर्डर दिल्या. ते लायफ सेव्हिंग ड्रग एकाचो कॉस्ट आसता 45,000 अरावंड. आणि ती तेंच्यांनी 100 ऑर्डर करपाचें थारायला. आणि एक तेंच्यांनी डिसिजन सध्या घेतला की कोविड केअर सेंटर आणि जे कोविड हॉस्पिटल आहा त्यांच्या खातीर एक कॉमन एजन्सी अपॉइंट करपाची, जे सगळे जेवण जावं वॉशिंग जावं सगळे लॉन्ड्री बिंड्री सगळे पळयतले एकूच एजन्सी. आणि एक दुसरी गजाल तेंच्यांनी आमकां सांगल्यात की सध्या तरी गव्हर्मेंटा कडेन अशें पयशांची कांय उणी ना. जरी आमी पळयला की आमी आतां आयकता लोकां कडल्यान जीएसटी कसो पडटा आणि कितें, तरी आसतना गव्हर्मेंट सध्या हेल्थाच्या बाबतींत कसो कॉम्प्रोमायज करचो ना म्हणून तेंच्यांनी एक असो स्टेटमेंट दिला. आणि जाता तितले लायफ सेव्हिंग ड्रग कितले कॉस्टली आसो ते गव्हर्मेंट घेवपाक गव्हर्मेंटान सध्या तयारी केलेली आसा. आणि एक दुसरी गजाल म्हणजे हेल्थ सोडून हांव सांगता जी म्हणजे आमी काल हालीं एक बोवाळ पळयला की गुलेरी 70 लोकांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक जेन्ना पीआयन थंयसरले तांकां डिटेन केले. त्या इन्सिडंटाचेर आयज आमी होम मिनिस्टर म्हणजे जे सीएम सावंत आहा तांकां विचारले. तांच्यांनी सांगलां की त्या विशयाचे आपण सगळे डिटेल्स घेता आणि मागीर तेचेर चवकशी करता. ओके, थँक्स अ लॉट महेश. हांव वास्को वता विक्रमा मरे. विक्रम, वास्कोची अपडेट कितें? सर सद्याक वास्कोन आयज अशें डिक्लेअर जालां की आमी जेन्ना सकाळीं डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक गेल्ले, सो वास्कोन ऑलरेडी 3 कंटेनमेंट झोन जाल्ले आहा. एक म्हणटा तो मांगूर आनी ताजे मागीर बायणा आनी सडा. काल थोड्या जाग्याचेर हांगा बॅरिकेड घातिल्ले आनी दे वर प्लॅनिंग टू मेक इट अ मायक्रो कंटेनमेंट झोन. पूण ते म्हाका दिसता चड लोक भितर ना. जेन्ना कावन्सिलरान तांकां एक्सप्लेन केलें तो पॉयंट तांच्यांनी कॅन्सल केलो. पूण जेन्ना आमी आयज डेप्युटी कलेक्टराक मेळपाक गेले, तांच्यांनी आयज सांगलां की खाऱ्यावाडा झोन जो आसा दीस वील बी द न्यू कंटेनमेंट झोन. आनी अजुनूय ताजी ऑर्डर जी आसा सावथ गोवा कलेक्टरान रातची काडली आसा, पूण ऑर्डर अजून ताजे एरिया खंय कितें आहा ते अजुनूय आमकां क्लॅरिटी येवना, कित्याक ती ऑर्डर आमच्या हातीन येवंक ना. पूण खाऱ्यावाड्याचेर सर डेली थोडे केसीस वाडीत आहा अशें आमकां न्यूज आयकूंक येता की गेले 3-4 दिसांनी भितर देर हॅज बीन अ हाय रायज आनी 43 केसीस त्या एरियान आसा. प्रत्येक वाड्याचेर हांगासर बायणा जावं न्यू वाडे जावं जुवारी नगर केसीस हॅव बीन गोईंग व्हेरी हाय. आनी हाका लागून एक नवे कंटेनमेंट झोन येवपाची शक्यता आसा. सो सद्याक आमचे कडेन 3 आसा आनी खाऱ्यावाडा वील बी द 4th वन. दुसरी गजाल म्हणटा ती जेन्ना आमी डेप्युटी कलेक्टराक विचारले की कोवीड केअर सेंटराची, तांच्यांनी सांगलें की आमकां एमपीडी जे कोवीड केअर सेंटर आहा तातूंतले 2 सेट ऑफ डॉक्टर्स कामाक आसा. म्हणजे वन इज फ्रॉम द डीएचएस, वन इज फ्रॉम द एमपीटी. हे दोनूय डॉक्टर्स मेळून इनिशियली इट वॉज अ
100 bedded hospital, which started with 100 bedded hospital. करता करता त्यांच्यानी 120, 140 कोणती 162 चे आशिल्ले. सो नाव दे हॅव डिसायडेड की त्यांचे मातशे बारीकशे कितें कामां करून थोडे कितें जे अडखळ्यो आहा ती क्लियर करून दे वील नाव मेक इट 180 बेडेड हॉस्पिटल. म्हणजे नाव द बेड्स हॅव बीन इन्क्रीज आणि 180 हॉस्पिटल 180 बेड्स आसून आसतले. तिसरी गजाल म्हणटा ती सर आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली हांगा संकल्प आमोणकर जे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी आहा तांकां थोडे लोक येवन मेळ्ळे आनी तांच्यांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. तांची मागणी आसा की हे वॉर्ड नंबर 4 जो सद्याक सड्यार जो कंटेनमेंट झोन आसा तो तांच्यांनी आतां डिनोटिफाय करचो जावं तो क्लियर करचो. कित्याक तांचें म्हणणें आसा की जेन्ना तो डिक्लेअर केल्लो जो कंटेनमेंट झोन आयज म्हणटा तो 25 दीस जाले. तातूंत भितर 2 दीस तांच्यांनी टेस्टिंग केल्ली 140 लोक तांच्यांनी टेस्ट केल्ले. 2,500 सुमार लोक आसा ते 140 लोक तांच्यांनी टेस्ट केले. तातूंत भितर 21 काय 22 पॉझिटिव्ह आयले आनी ते पॉझिटिव्ह जाल्ले मनीस रिकवर जावन ऑलरेडी ते परते एरियान पाविल्ले आसा. आणि सिन्स द लास्ट फ्यू डेज म्हणजे 10 ते 15 दिसां भितर देर हॅज नॉट बीन अ सिंगल फ्रेश केस. सो तांच्यांनी एक मागणी केल्या की हो जो सड्याचो भाग आसा दॅट हॅज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंटेनमेंट झोन. तांचे अशी म्हणणें आसा की ते जे लोक आसा भितर तांकां खंय आतां परते कामाक जरी वतले तर तांकां खंय कामाक वचूंक मेळना. एम्प्लॉयर्स आर आस्किंग देम फॉर अ कोवीड नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट. सो तांचें म्हणणें आसा की ते इमिजिएटली एक सर्वे करची. तांचो एक सर्वे करून कोण पॉझिटिव्ह आसा नेगेटिव्ह तांकां टेस्ट करून जशे मांगरांतल्यान आतां लोक भायर सरपाक लागले कोवीड नेगेटिव्ह तांकां कोवीड नेगेटिव्ह जरी सर्टिफिकेट दीत तर तांकां फुडें आपले पोटा पाण्याच्या कामाक वचूंक मेळटलें फॉर देअर जॉब्स. सो दिस इज द सिच्युएशन इन वास्को. बिसायड्स दीस कितें जालें सर आतां सद्याक एक मोठो बोवाळ पडला की वेर्णाची ज्यो कंपनी आहा थंयच्यान सगळे कडेन व्हायरस सगळे कडेन पावपाक लागला. म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या गांवांनी लोक म्हणटा की वेर्णा कामाक आशिल्लो थंयच्यान ताका व्हायरस जालो. सो जेन्ना आमी एक GSI प्रेसिडेंट गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशन प्रेसिडेंट दामोदर कोचकर तांचे कडेन जेन्ना उलयले तांच्यांनी आमकां क्लियर कट सांगलां की हे जे व्हायरस आसा इंडस्ट्री इज नेवर जनरेटिंग एनी कायंड ऑफ व्हायरस. इट इज द अदर वे रावंड. म्हणजे आतां समज कोण इन्फेक्ट जाला ताजी बायल एखादी हांगा वेर्णा कामाक आशिल्ली सो थंयच्यान तो व्हायरस चालू जावंक शकता आसतलो अशें तांचें म्हणणें. तांच्यांनी सांगलें की वेर्णा जे इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा इट हॅज गॉट ऑल दी फॅसिलिटीज. म्हणजे तांचे थर्मल गन ते स्कॅन करतात. दे हॅव गॉट मेडिकल किओस्क थंय स्वॅब कलेक्शन करता. तांचे प्रत्यक्ष SOP आसा. म्हणजे जे समज कंपनीन समज कितें जरी इश्यू जालो तर ते कितें म्हणटा सद्याक तरी कंटेनमेंट झोनाच्या लोकांक खंय ते भितर घेना कामाक. आनी जे कोण नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेवन येता तांकां खंय ते भितर घेता कामाक पूण तांकां मागीर घरा वचपाक दिना परते. सो दॅट द व्हायरस शूड नॉट गो बॅक. आणि जरी सपोज कोणी जरी मनीस टेस्ट जालो पॉझिटिव्ह तर ती एंटायर शिफ्ट जी आसा तांकां खंय ते लोकांक आपयता तांची टेस्टिंग करता. जितले मेरेन तांचे रिजल्ट येना दे आर इवन आयडेंटिफायड हॉटेल्स. म्हणजे हॉटेलान तांकां दवरता 1-2 दीस तांचो रिजल्ट येता म्हणटा. इफ दे आर पॉझिटिव्ह दे आर सेंड टू द हॉस्पिटल. दे आर नेगेटिव्ह दे आर टेकन बॅक टू वर्क. आणि जेन्ना ते नेगेटिव्ह जाता दे हॅव मेड अरेंजमेंट फॉर देम टू स्टे इन द कंपनी प्रिमायसीस सो दॅट दे डोंट गो बॅक होम. सद्याक सर ही वेर्णाची गजाल आसा. दुसरी गजाल म्हणटा ती आयज जेन्ना आमी उलयले तांचे कडेन ते सांगता की ट्युलिप कंपनी जी आसा काल एक ऑर्डर आयल्या की ते ट्युलिप कंपनी 14 दिसां खातीर बंद करची. नाव दॅट कंपनी आयरॉनिकली इज मेकिंग कोवीड टेस्ट किट्स फॉर दी गव्हर्नमेंट अँड द कंट्री. तांचें म्हणणें कितें आसा दॅट जेन्ना इंडस्ट्रीज अँड द गव्हर्नमेंट हॅड डिसायडेड टू वर्क हँड इन हँड जेन्ना आमी डिसिजन घेतिल्लें की आमी वील स्टार्ट द इंडस्ट्री जाल्यार अशें जेन्ना एक मोठे डिसिजन घेता दे आर सेइंग दॅट प्रॉब्ली ट्युलिप हॅज नॉट इन्फॉर्म द कंपनी or Verna Industrial Estate का अशें जाला म्हणून. And that is why probably they have not mentioned the association आसा तांच्यानी ताजेर चड रिएक्ट करूंक ना. पूण तांचें म्हणणें आसा की हाजे फुडें समज कोणाचेर जरी एक्शन घेता जाल्यार एक मातशें ताजें कितें जे वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेटाचें जे असोसिएशन आसा तांकां एक कन्सल्ट करचो एंड कोऑर्डिनेट विथ देम बिफोर टेकिंग इन एक्शन. तांचें म्हणणें आसा की 2 युनिटान खंय थोडे पॉझिटिव्ह आयले बट गव्हर्नमेंटान तांचे 6 ते 6 युनिट बंद करून उडयल्ले आहा. सो दे आर सेइंग दॅट गव्हर्नमेंट शूड coordinate with the industries and then take steps. This is the update from Vasco sir as of now. हे 2 मुद्दे आहा तुमी भितर. एक म्हळ्यार वन थिंग इज शुअर दॅट इंडस्ट्रियल इस्टेट बिकेम अ हॉटस्पॉट. नाव नोबडी वॉन्ट्स टू गेट इन टू अ ब्लेम गेम की कोणाक लागून जालो कसो जालो. तांणी हाडिल्ली पेशंटान भायर व्हेले मनशान भायर व्हेले काय भायल्यान एक मनीस आयिल्लो ताणें भितर हाडलो. आय थिंक देर इज नो पॉयंट इन गेटिंग इन टू दीज मॅटर्स. बट वन थिंग आय थिंक वी ऑल नीड टू अंडरस्टँड that the industrial estate became a hotspot. Now the issue is how to tackle these events as they occur in future. This is not एक इव्हेंट जालो आणि परत अशें कांयच जावचें ना अशें ना. सिच्युएशन इज सच आनीकय अशे प्रसंग घडपाक शकतात. सो अशे जर प्रसंग घडले जाल्यार ताजे खातीर SOPs कितें, इंडस्ट्रीन कशें बिहेव करपाचें, गव्हर्मेंटान कशें बिहेव करपाचें, म्हाका दिसता ताजेर चड खोलायेन ह्या निमित्तान विचार जावपाची गरज आसा.
सो थँक्स अ लॉट विक्रम. हांव मडगांव सावयो मरे वता. सावयो कित्या साश्टीची मडगांवची अपडेट? सर आयज सालसेत एरियाची सगळे सरपंच आणि काउन्सिलर्स हांची एक मिटींग घेतली सर, आनी ते मिटिंगेक आमचो डेप्युटी CM बाबू कवलेकर आणि फिशरीज मिनिस्टर हे हाजीर आसले. तर त्यांनी जे पंच आणि सरपंच जे काउन्सिलर आले त्यांचे सजेशन्स, त्यांची प्रॉब्लेम्स त्यांनी आयकून घेतल्या आणि तशेंच त्यांनी सांगलां की तांकां तुमी एकवटान काम करात, जशे भाशेन आमच्यान कोवीड दुयेंस वाटावपाक जाता, उणें करपाक जाता. सो तेणी तशेंच एक हें केलां सर की जाता ते भाशेन कितें इन्फॉर्मेशन मेळटा तें एकामेका मदें एका गांवचें शेअर करात म्हणून एक WhatsApp ग्रुप करून. तर अनदर थिंग आय वॉन्ट टू टेल यू इज HGPD होलसेल फिश मार्केट आयजच्यान स्टार्ट जाला आणि देयर वॉज नो सोशल डिस्टन्सिंग एट ऑल. तर हो इश्यू आमी बाबू कवलेकर CM आणि तशें फिश काडलो. सो तेणी आतां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशनाक सांगलां की हाजेर तेणी एक्शन घेवचें आनी जाता ते भाशेन हे मार्केटान सोशल डिस्टन्सिंग फॉलो करपाचें हें करचें म्हूण. तर तशें आयज बाबू आजगांवकारान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन दिगंबरा लागीं मागलां की जरी तर ताजें कितें सजेशन आहा जाल्यार तेणें गोवोरमेंटाक दिवचें, जे भाशेन कोवीड दुयेंसाक आमच्यांनी हेजेर झूज करूंक जाता तेजेर. तर तशें तेणें सांगलां की ते जायत्या हॉटेलांनी एप्लाय केलां आमकां परमिशन दिवचें म्हूण. तो कितें म्हणटा सर, जरी तर टुरिजम जर स्टार्ट जातलो जाल्यार पयले टुरिस्ट येवपाक टुरिस्ट येवपाक जाय. सद्याक म्हणटा तो टुरिस्ट येना, थोडे येता तो म्हणटा तांकां SOP आनी ते टेस्ट बी करून ते घेतात. तर कुंकोली आयज इंडस्ट्रियल एस्टेटान 3 केसी मेळ्ळ्या, तशेंच म्युनिसिपालिटी एरियान 2 मेळ्ळ्या सर. टोटल 5 केसीस कुंकोली मेळ्ळ्या. आनी कुर्तोरी आतां एका घरांतले एका जो मेंबर आहा ताजें टेस्टिंग चालू आसा. टेस्टिंग चालू आसा कित्याक आतां गव्हर्मेंट डिसिजन घेतलो जरी तर कांय केसी मेळना जाल्यार तो कंटेनमेंट झोन कुर्तोरी जो आसा तो काडपाक. येस सर. या थँक्स अ लॉट सावयो. आय थिंक इम्पॉर्टंट अपडेट्स. कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या 2 युनिटांचेर सरकारान काल ऑर्डर काडल्या की तांणी बंद दवरचे कांय दिसां खातीर म्हूण. सो वन थिंग आय थिंक इन्क्रिजिंगली गेटिंग क्लियर की अशी जेन्ना परिस्थिती येता तेन्ना आमी ती कशी हाताळटले. ही फक्त इंडस्ट्रियल इस्टेटींतच न्ही, बाकीच्याय कडेन कशें हाताळटले म्हाका दिसता हाजेर एक क्लॅरिटी आनी एक फिक्स्ड SOP आसप सामकी गरजेचें. आनी त्या दृश्टीन आतां जेन्ना केसी दिसान दीस वाडत आसात तेन्ना विचार जावपाक जाय. हांव वता विनायक कामाऱ्यांक. दिवचल साखळे विनायक, कितें अपडेट? सर आयज जे आमचे टेस्ट रिपोर्ट्स पयली स्वॅब टेस्ट काडलेले पयर विड्डे, तेचे रिपोर्ट्स येयलेले आसा आनी 3 पेशंट्स विड्डे गांवांत गावलेले आसा. तशेंच 3 पेशंट्स रिकवर्ड जाल्लेले आसा, रिकवर्ड जावन घरा येयलेले आसा. साखळेची अपडेट जाली आनी साखळेची सद्या आमी दिवचल एरियाची टोटल जी एक्टिव्ह केसीस सांगता ते 46 आसा. दिवचलेन स्थिती बरी आसा. फाटले 2 दीस जाले एकूय पेशंट जावंक ना दिवचलेन. ते सगळे टेस्ट रिपोर्ट्स पयली आसले ते सगळे नेगेटिव्ह आसा. आनी पूण एक सांगपाची गजाल म्हटल्यार अजून जे 4 पेशंट गावले ते रिकवर्ड जावन घरा येयले तरी आसतना अजून तेंची सील्ड एरिया ही अनसील्ड करूंक ना. लोकां मदीं आतां चर्चा चल्ल्या की पेशंट रिकवर जावन घरा येयले, 4 दीस जाले, 5 दीस जाले, ते एकूय पेशंट गावूंक ना जाल्यार अनसील्ड कित्याक करूंक ना. मातशी चवकशी केली तेन्ना दोतोरांकडून अशें कळ्ळें की सगळे रिपोर्ट्स आनी सगळी ड्राफ्ट बी करून नॉर्थ गोवा कलेक्टरा कडेन धाडलेले आसा, बट अजून अनसील्ड करपाची ऑर्डर येवंक ना. सेम कंडिशन मुजावरवाडा साखळे आसा, थंयसरले पेशंट रिकवर जावन येयला, बट आनी थंय एक्स्ट्रा केसीस गावूंकय ना. सो ह्यो जागा केन्ना अनसील्ड जातले हाचे कडेन लोकांचें लक्ष आसा की बेगिनात बेगीन अनसील्ड करची अशी तांची इच्छा आसा. दुसरी गजाल काल जे सांगले की बिचोली मर्चंट असोसिएशनाची मिटींग जाली, भितून काही डिसिजन्स घेतले जशे की सोशल डिस्टन्सिंग पाळटले आनी मास्क वापरा म्हणून लोकांक सांगतले, अवेअर करतले. भितून आनी एक मुद्दो त्यांनी काडलो की म्युनिसिपालिटी जी आसा भितूरची म्युनिसिपालिटी कोऑर्डिनेट करिना बिचोली असोसिएशन वांगडा जेन्ना डिसिजन घेताना ती करची असो एक त्यांची एक मागणी आसली. सेकंडली हितून ह्या सगळ्या हितून दिवचलकरांक ही बरी गजाल आसा की फाटले 4 दीस जाले, 2 दीस जाले
एकूय पेशंट गावंक ना ही दिलासादायक गजाल आसा. एक सांगचे दिसता सर की काल जेन्ना मिटींग जाली बिजली मर्चंटाची, खुबशे शॉप ओनर्स तितून येयल्ले मिटींग अटेंड करपाक. सगळ्यांनी सांगले की सोशल डिस्टन्सिंग आमी पाळटले, मास्क घातले. पूण असो एक सूर असलो थोड्या शॉप ओनरांचो की कोरोना हो विशय अख्ख्या जगार आसा, अख्ख्या देशान आसा. गोवा ग्रीन झोनान आसलो थंयसून आतां परत पेशंट्स मेळपाक लागल्या. इतले आसून सुद्धा अजूनही लोकांक सांगचे पडटा की मास्क वापरा आणि सॅनिटायझर वापरा आणि सोशल Correct. डिस्टन्सिंग पाळा. हे सेल्फ रिअलायझेशन केन्ना काय जातले लोकांक? हय हो प्रश्न केन्ना म्हाका काय दिसता दुयेंस- सामकें एब्सोल्युटली या ट्रू. हांव हांगच्यान वता म्हापशां. श्याम सुंदर फडते आसा आमचे बरोबर. श्याम, कितें आहा म्हापशेची अपडेट? प्रमोद, आयचे सिच्युएशन पळयलें जाल्यार बार्देशान फूल आनी पेडण्यान बीन बरें आसा. आयज कोण पेशंट मेळोंक ना. दुसरे सेंट्रल जेलीन जो पेशंट मेळ्ळो तेच्या उपरांत तेंच्यांनी काल 163 आणि आयज 228 म्हणजे 228 टोटल 391 जाणांचे सॅम्पल काडलेले आसा. 391 जाणांचे सॅम्पल काडलेले आसा आणि 26 जाणांक म्हणजे जेल गार्डाचो स्टाफ आसा तांकां होम क्वॉरंटायन दिल्ले आसा. बाकी तरी आसतना हे प्रिझन आनी स्टाफ हेंचे सगळ्यांचे टेस्ट जाल्या आणि तरी आसतना सोमार मेरेन परतून बाकीच्या सगळ्या प्रिझन आहा तितल्यांचे सगळ्यांचे टेस्ट जातले. दुसरी काल काणका एक 2 पॉझिटिव्ह मेळिल्ले पयर त्यातले 106 जाणांची टेस्ट जाल्ली त्यातले 56 लोकांची नेगेटिव्ह येयल्ली आहा. बाकीच्यांचे रिझल्ट येवचे आहात. हय, बाकीच्यांचे रिझल्ट येवपाचे आहा. बाकी कडेन खंय केस वाडलेली ना. आनी दुसरे सांगपाची गजाल अशी की सगळे कडेन भयाचो हे जाल्लो आसा पूण त्या हेतून दर वर्सा पावसान जून आनी जुलय ह्या दिसांनी आमी जेन्ना आयज हेल्थ ऑफिसराक मेळ्ळे आनी तेजे कडेन डिस्कशन करता आसतना हे जालें की दर वर्साचे हिवताप येवपी जे पेशंट आसताले ते आसात काय म्हणून येयल्या काय म्हणून ते खूब कमी 90% कमी जाले आसा. म्हणजे डेंगू मलेरिया सारखे हे आसा ते पासून त्या कोरोनाक लागून पयस जाले काय लोक जोर येयलो जाल्यार भिवनूच डॉक्टरा कडेन PSCन जावं प्रायव्हेट डॉक्टरा कडेन चेकिंग वचनात. हो एक चर्चेचो असो मुद्दो काय जाल्लो काय आहा. आमी सगळे जाण मास्क चडांत चड लोक तरी मास्क वापरपाक लागले. त्या मास्काचोच फायदो जावन कितल्योश्योच बाकीची व्हायरल गजाली आमचे पासून पयस उरल्यो काय कितें. आय थिंक दॅट इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग. कारण आमी दिसाक सद्दां इतली फावटी हात सॅनिटायज करतात आनी मास्क वापरतात की कितें व्हायरल समजा आशी कुशीक आसा जाल्यार सुद्दां तें शरिरा भितर वचप कठीण आनी ताका लागूनय ह्यो केसी कमी जाल्ल्यो आसपाक शकतात. आय थिंक दॅट सावंड्स टू बी द मोस्ट लॉजिकल थिंग. कल्पेश जॉईन जाला आमकां 70 ही वॉज तुमी पळयलें आसतलें ही वॉज कवरींग 70ची IITची इश्यूचेर प्रेस कॉन्फरन्स. कल्पेश, कितें घडलें थंय? येस सर, आयज रिगार्डिंग काल मेरेन आमी पळयताले की रिगार्डिंग अपोज ऑफ IIT म्हणटाले प्रेस कॉन्फरन्सीस जाल्यो. लोकांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवच्या पयलीं तांकां उखल्ले. मागीर त्या भुरग्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स वचून पणजे घेतली. तेज्या उपरांत आम आदमी आयल्ले थंय प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक. सांजचे मागीर काँग्रेसवाल्यांनी थंयसर प्रेस कॉन्फरन्स घेतली. सो आयज हांगासर ऑपोजीट जाल्ले आसा. आयज हांगासर इन सपोर्ट ऑफ IIT 70 वाठारांतले सगळे जे सरपंच आसा आणि वाळपय म्युन्सिपालिटीचो चेअरपर्सन आसा तेंच्यांनी मिटींग घेतली आणि तेंच्यांनी एक वेगळे तरेन आपले तरेन एक पॉयंट्स मारले आणि आपलो सपोर्ट दाखयले तेंच्यांनी. मिटींग जस्ट नाव आत्ता खबर जालें. सगळ्यांनी प्रत्येकाने आपापले व्ह्यूज सांगले. इवन सरपंचान उलयतना सांगले की रिगार्डिंग ते लँड मॅटर आसा कितें आसा ते तेंच्यांनी सांगले की आपण लोकांकडे डिस्कस केला म्हटलें. ग्रामसभेन तेंच्यांनी घातले. सो नेक्स्ट ग्रामसभा केन्ना आसतली तेन्ना आमी त्या लोकांक कोणाचे कितल्यो जमनी आसा कितें आसा ते आमी लोकांकडे उलोवन लोकल MLA कडे उलोवन गव्हर्मेंटा कडे उलोवन कितें ते सेटल करतले सांगला. या थँक्स अ लॉट कल्पेश. हांव लौकिका मारा वता एकाच गजाली खातीर. लौकिक, ESIच्या हॉस्पिटलाच्या परिस्थितीचेर तुजे म्हऱ्याक कांय पोस्ट आयल्यात आनीक वॉट आर दोज पोस्ट आनीक जर तूं दाखोवपाक शकता की कितें पोस्ट तुजे म्हऱ्याक पावल्या ते वॉट इज द इन्फॉर्मेशन आनीक त्या इन्फॉर्मेशनांतल्यान आमी बोध कितें घेवपाचो. गो हेड. ओके, पोस्ट येयल्ले हेजे ESI हॉस्पिटल जे मारगांव आहा तेजी परिस्थितीचेर ते आमी पळोवपाक शकता. थंय वयल्यान तेंचो तो हें आसता
स्लॅबा सकयलचो भाग आसता तो पडला. खुबशे कडेन सॅनिटायझेशन हे सॅनिटेशन ना, कचऱ्याचे डबे थंय दवरलेले आहा, चादरी पिंजलेल्यो. आनी म्हाका इफ यू कॅन शो दोज पिक्चर्स. सगळे पिक्चर्स एकी कडेन आहा ते या पिक्चर्स हे पळय. डस्टबीन दिसता ती भरोन थंय वता, ती चादरी पिंजलेली आहा. वयले ते स्लॅबा सकयले जो भाग सिलिंग कोसळ्ळां. सिलिंग कोसळ्ळा. आनी ही परिस्थिती आसा सद्या ESI हॉस्पिटलाची. ही कोणे भितरले पेशंटानूच घाल्या. हय. आनी मागीर ते जाले उपरांत हांवें एक ट्वीट हाडटा मेळ्ळो. ट्वीट विजय सरदेसायान केला. दिस इज द स्टेट ऑफ द डेडिकेटेड COVID-19 हॉस्पिटल एट ESI मारगांव. अशें म्हणटा. अ पेशंट एडमिटेड देअर सेंड these photos and stress that given the choice between तेणी मागीर दुसरो ट्वीट प्रमोद तेणी हेजेर केला की क्लाफासियो थंय आहा 5 दीस between 5 to 10 days. Today we are on 10 day of him admitted. 10 दीस जाले तेका एडमिटेड. तो थंय ह्या परिस्थितीन आहा. 2 ट्वीट तेणी म्हाका दिसता तूं जे ट्वीट म्हणटालो थंय बरयला की गिवन अ चॉयस बिटवीन हेल एंड दीस प्लेस ही वूड हॅव चोजन हेल म्हणून. सो हांव सदांच हाजे पयलीं बी 4-5 फावटी सो 4-5 फावटी हांवें हो विशय काडला की गव्हर्मेंटान जश्यो केसी वाडटात तशें इन्फ्रास्ट्रक्चर, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेसेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर दवरपाक जाय. आनी जर तें दवरलें ना आनी अशे जर प्रकार मुखार येवपाक लागले जाल्यार खुबशे जाण मुखार टेस्ट करपाक येवपाक सुद्दां फाटीं फुडें जातले. तें जावपाक जायना आनी तो विश्वास लोकां मदीं उरपाक जाय म्हूण सरकारान ही जतनाय घेवपाक जाय. जाल्यारच आमी लोकां मदीं एक विश्वास तयार करपाक शकतले. ह्यो गजाली आमी हाजे पयलीं सांगल्यात. आनी तरी आसतना आतां हे अशे फोटोग्राफ्स तुमकां पळोवपाक मेळटात. तें सरकारा कडेन आमी एकच मागतात, तुमचें काम करात. लोक जेन्ना विश्वासान तुमचेर विश्वास दवरून कोवीड सेंटरांनी येतात तेन्ना तांकां तितल्योच डेसेंत मातश्यो सोयी सुविधा मेळच्यो इतलेंच मागता. म्हजो वेळ सारको सोंपला आनी थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.